दिसा उपरांत तुमकां येवकार. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सोमारा राज्यांतल्या खड्ड्यांच्या समस्येचेर उपाययोजना करपाच्या प्रस्तावित उपाय येवजण्यांचेर सरकाराक वेळ मर्यादीत कृती आराखडो सादर करपाचो निर्देश दिल्लो. आम आदमी पक्षाचे सरचिटणीस प्रदीप पाडगांवकर ह्या केशीचे याचिकदार आसात. सरकाराच्या जबाबदार एजन्सीक लागून सामान्य जनतेक खूप त्रास सोंसचो पडला म्हूण ही याचिका दाखल करची पडली अशी माहिती प्रदीप पाडगांवकर हांणी दिल्या. RDX ब्युरो रिपोर्ट. हांवें जे PIL फायल केल्ले रिगार्डिंग पॉटहोल्स ताजेर आयज कोर्टान परते हियरिंग जालें. फाटले फावट गव्हर्मेंटान कोर्टाक एश्युरन्स दिल्लें की ते एक एफिडेविट फायल करतले आनी तातूंत जे फुडें तांचो कार्यक्रम आसा कशे बाबा ते रस्ते सारके करतले ताजे चार्ट एक दितले म्हणून. पूण आज परतो तेंच्यांनी टायम मागून घेतला आनी कोर्टान तांकां 2 दीस दिल्या आनी बुधवारा हे भितर मांडचे म्हणला कोर्टा मुखार आनी बुधवारा हेजेर हियरिंग जातले. आमी आमच्या एडवोकेटान तेन्नाच एक बॉम्बे महाराष्ट्रा स्टेटीची जी रस्त्याचे प्रॉब्लेम असले अशेच तरेचे ताजेर एक जो कोर्टाचो निर्णय जाला तो थंय मुखार मांडलो आनी कोर्टान तो मानून घेवन रिकॉर्डान घाला. सो आमच्या हिसपान जे सद्याचे लिगल फॉर्मेलिटी कितें चलता त्यो बरे दिशेन चलता आनी आम आदमीक न्याय मेळटलो अशें आमकां दिसता. We have just come out of court. The petition was heard. We've submitted the order in a similar petition for the state of Maharashtra. The court has taken both the interim and the final order copy on record. And the state, the government has been asked to file a detailed submission, including important timelines within which they intend to ensure that the potholes are properly filled and other reliefs.